नमस्कार, येवकार तुमका हब गजाली कार्यावळीन. सध्याचो विषय गाजता तो म्हणजे स्मार्ट मिटरा विषयी. आता स्मार्ट मिटराचो विषय गाजता गाजता तो एका वटेन पॉलिटिकल जालो, तो टेक्निकल जालो आणि तो इन्फ्लेशन रिलेटेडूय जालो. सध्या तरी एज वी डिस्कस स्मार्ट मिटराचेर पॉज आसा, कॅन्सल ना, पूण सध्या स्टॉप आसा. पूण ताजे वयलें राजकारण किंवा ताजे वयलें डिस्कशन अजुनूय चालू आसा. आता ह्या स्मार्ट मिटराच्या पॉलिटिक्सा विशयी आणि स्मार्ट मिटरा विशयी उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसा दोग जाण पॅनलिस्ट. वी हॅव विथ अस एल्विस गोम्स. एल्विस गोम्स, एज यू ऑल नो, was the first whistleblower in the entire smart meter the controversy case or episode, as you say it. Welcome sir. आणि आमच्या बरोबर आसा बीजेपीचे स्पोक्समन Rupesh Kamath to defend government stand on smart meter. To start with, Elvis Bab, are you happy right now कि finally CM has put a pause on smart meters implementation? Yes, I am happy कित्याक मातशे टेन्शन कमी जालें, इन द सेन्स ग्रोईंग टेन्शन, एंड इट इज गुड फॉर देम एज अ पार्टी की लोकांचें टेन्शन तांणी कमी केलें म्हणून. नाजाल्यार तांकांच तें म्हारग पडपाचें आसलें डे बाय डे. कित्याक वाडत जेन्ना ते दिगंबर कामती कडेन गेले, सारक्या मिनिस्टरां कडेन, सिनियर मिनिस्टरां कडेन हें प्रकरण पावलें आनी ताणें आवाज उठयलो तेन्ना म्हाका दिसता सरकाराक जाग आयली आनी दे हॅव डन द रायट थिंग. सो टू दॅट एक्सटेंड वी आर हॅपी. फुडें मागीर पळोवया कशें जाता तें. फुडें मागीर पळोवया. बट देर इज ऑल्सो परसेप्शन की आफ्टर इलेक्शन्स हे परत हाडटले म्हूण. आय हॅव सीन सो मेनी मेम्स विच आर कमिंग ऑन द सोशल मिडिया. येस, ते एप्रिहेन्शन आसाच लोकांचें, बट वी आर प्रिपेर्ड फॉर दॅट. सो आवर वर्क इज गोईंग ऑन, वर्क इज इन प्रोग्रेस टुवर्ड्स दॅट. आनी कितें आसा, सी, इट इज मोर ऑफ अ डायलॉग एंड अंडरस्टँडिंग. आमी गव्हर्मेंटाचे कांय एनिमी न्ही, इट इज आवर गव्हर्मेंट, दे हॅव टू लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट. लेट इज बी व्हेरी क्लियर अबाउट इट. आनी तुजो जरी आज टॉपिक स्मार्ट मीटर पॉलिटिक्स आसा, from our point of view, we have never done politics. We have gone purely on merit of the case. Purely on merit of the case. Rupesh Bab, first of all, your first reaction, तुम्ही ते पॉज केला, तो पॉज म्हणजे द एंड काय इलेक्शनानंतर परत स्मार्ट मीटर्स हाडटले? Basically, the pause shows the sensitivity of our government, of our CM, Honorable Dr. Pramod Sawant. जेन्ना विषय लोकांची एक काळजी कशी जाली म्हणून ताणें पॉज केला. बट आय थिंक हांवें थोडे डिपार्टमेंटा कडेन विशय स्टडी केलो. सो बेसिकली हातून दोन गोष्टी आसा. एक्झॅक्टली यू हॅव डिफायन्ड द सिच्युएशन परफेक्टली हियर. तुवें म्हणल्यार हातून भितर तीन विशय आसा. वन इज अबाउट स्मार्ट मिटर्स, अदर इज अबाउट फायनान्शियल म्हणजे हाय बिल्स येता ते, आणि तिसरे पॉलिटिक्स. आणि आज जे जाला हातून तिगायचे संगम जाला आणि म्हणून हे कन्फ्युजन लोकां मदीं जाला. म्हणून सीएमान सांगला की सध्या पॉज करा, आय विल अंडरस्टँड द मॅटर, ट्राय टू गेट, आनी मागीर सोल्युशन काडपाचें. आता ती एक फॅक्ट म्हणजे स्मार्ट मिटराचो विशय आसा पळय, ताजे प्रोज कॉन्स एवर इट इज, दॅट इज अ डिस्कशन वी कॅन कंटिन्यू आनी मागीर करूं येता. बेसिकली हाय बिलिंग इज अ डिफरंट इशू. डिपार्टमेंटा प्रमाणे स्मार्ट मीटर्स हे फक्त पणजेच घाल्या. दॅट इज वॉट आय हॅव बीन टोल्ड, दॅट इट हॅज बीन इन्स्टॉल्ड इन पणजी ओन्ली. अंजुणा कोणाक हाय बिल आयला किंवा मडगांव ते जे दिगंबर कामती कडेन गेल्ले तांकां चड बिलां आयला, किंवा सालसेटाक आनी खंय खंय कोण कोण म्हणटा आपल्याक चड बिलां आयला. हाजी रिजनींग वेगळी आसा. ताकाय भितर दोन रिजनींग आसा. वन इज द पेनल्टी विच हॅज बीन पूट ऑन द एक्स्ट्रा लोड. ताजेर नोटिसो आनी एडवर्टिजमेंट डिपार्टमेंटान हाजे पयलीं घाल्लेत. सो ताजे खातीर ते एक्स्ट्रा सँक्शन लोडा पेक्षा एक्स्ट्रा वापरता म्हणून जो पेनल्टी पडला तो एक विशय. दुसरो विशय आसा तो समर सिजन. फाटले 2 म्हयने हे खूब इट हॅज बीन अ व्हेरी हिटेड आमचे समर, आनी मागीर लोकांची एसी वापरप हे ऑटोमॅटिकली बील समरान हाय येता. दोन्ही एकठांय जावन जी हाय बिल्स आयला हाजे कारण स्मार्ट मिटरा खातीर जर हाय बिल्स आयले जाल्यार ते पणजेत येतले आशिल्ले, बाकीचे कडेन येवचे नाशिल्ले. सो ऑल तीन विशय आसा पळय स्मार्ट मिटराचो विशय घेवन थोड्या लोकांनी तो पॉलिटिसायज केला. एल्विस बाबा सारख्या मनशान एखादी द मेरिट्स ऑफ द केस घेवन ताजेर डिस्कशनान कितें बरें आनी कितें वायट आसा खातीर गेला आसतलो. पूण हांगा थोडे लोक आसा जांचे डीएनएच फटींगपणां उलोवप, म्हणजे आमची आम आदमी पार्टी, मागीर तांकां ते थेट्रिक्स आनी सगळे जो प्ले नाटकां करपाचे आसा ते तांणी केला. हो सिंपल ताजो निश्कर्श. ओके, म्हाका आय वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन रुपेश बाब.
tell me on face of Elvis Gomes, was he right in opposing smart meters, or it was absolutely wrong for him to oppose smart meters? No, I don't think so. I will say right to oppose or wrong. But it is definitely right that he can start discussing the matter with the department. आणि जर मिसकम्युनिकेशन आसा, जर भितर खरेंच कितें आसा, जर डेफिनेटली वी शूड रिथिंक. बट आय थिंक कम्युनिकेटिंग विथ द डिपार्टमेंट, आता ताणें म्हणल्या प्रमाणे, इट इज अ मॅटर ऑफ डिस्कशन, नॉट अबाउट रायट रॉंग आणि ओपोजिंग आणि सपोर्टिंग असो विशय ना. सो बिकॉज एनिथींग नवें कितें येता न्ही तेन्ना ऑपोजिशन जाताच. आमकांय खबर आसा पयलीं ते हाजे मिटर आसताले ते घुंवताले ते मेकॅनिकल, ताजे नंतर थोड्यांचे मिटर चलत नाशिल्ले आणि तांकां मिनिमम बील येताले. मागीर जेन्ना डिजिटल हो इलेक्ट्रॉनीक मिटर आयले तेन्ना ते 2000 अचानक बील आयल्या बरोबर ते बाबा हे मिटरान इलेक्ट्रॉनीक मिटरान फास्ट घुंवता आणि आमकां चड बील येता, असो एक कन्सेप्ट आशिल्लो. पूण म्हाका दिसना की स्मार्ट मिटर आणि सद्याचे इलेक्ट्रॉनीक मिटर हा वन एंड द सेम. ताका फक्त कम्युनिकेशन हो स्मार्टनेस एड जाला. पूण ताजेरूय जर प्रोज अँड कॉन्स आसा, डेफिनेटली एल्विस गोम्स हो ऑल आमच्या पार्टीन, आमचे आमदार, आमच्या अध्यक्षान म्हणला की वी नीड टू डिस्कस ऑन दिस मॅटर मोर सो दॅट पब्लीक त्रास जावचे न्ही, हो एक हेतू आसा. Okay, Elvis Bob, is this a matter of sheer misunderstanding between your group and the government, or there is a truth in your position? म्हाका एक सांगपाक जाय, मे बी एट पार्टी लेवल तेच हे हो जो विशय आमी आतां घेवन बसल्या तो डिस्कशनाक येवंक नासतलो. कित्याक ही जी मिनिस्ट्री आसा, हो जो डिपार्टमेंट आसा तो तांच्या अलायन्स पार्टनरा कडेन आसा. सो म्हाका दिसता तितली नॉलेज ह्या लोकांनी घेवंक ना. नंबर वन म्हणटा ते पयली सुवातेर हे स्मार्ट मिटर इन्स्टॉलेशन रुपेश बाबाक कळपाक जाय, इट इज नॉट ओनली कन्फायन्ड टू पेनजीएम. दो डिपार्टमेंट क्लेम्स दॅट की आमी पणजेच चालू केला. इट शूड बी डिफायन्ड एज तिसवाडी. टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज तिसवाडी तालुक्या भितर ताणें अशी मोहीम चालू केली जबरदस्तीन घालपाक. दॅट वॉज समथींग डिटेस्टेबल. सी आमी कितें म्हणटा, तुमी लोकां भितर अवेरनेस क्रिएट करूंक ना. आमचें डिस्कशन पयली 26 फेब्रुवारीक ह्या वर्साक 26 फेब्रुवारीक आमचें पयलीं डिस्कशन जाल्लें तुमकां याद आसतलें रुपेश बाब. त्याच दिसाक हांव तुमच्या चॅनलाचेर एक वेगळो विशय घेवन आयिल्लो, तुमी म्हाका आपयल्लो. दॅट वॉज द फर्स्ट टायम आमी सीईक मेळ्ळे, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर मिस्टर स्टीवन फर्नांडीस. ताचे कडेन डिस्कशन केलें. वी लिस्टेड आउट अ चार्टर ऑफ सॉर्ट ऑफ पॉयंट्स की हाजेर आमकां क्लॅरिटी जाय. ती व्हडलीशी क्लॅरिटी मेळना जाली म्हणून आमकां ताजेर आनीक रिसर्च करचो पडलो. आनी नंबर वन म्हणटा ते द वे दे वेंट अबाउट इन्स्टॉलेशन, फोर्स्ड इन्स्टॉलेशन. म्हणल्यार जी प्रायव्हेट पार्टी आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिला, तांचे मनीस ते चडशे दे आर बेसिकली नॉन गोवन्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया खंय तरी. ते भितर सरता आनी सांगता हम जीडी की तरफ से आए हैं, म्हणजे गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतल्यान आयल्या आनी कॉलनी भितर ते अशे चेंज करीत गेले. आमी अवेरनेस करताले म्हणून बरेचशे लोक तितूंतल्यान वाचले. आतां नंबर वन पॉयंट कितें म्हणटा, हे सगळे कायद्या भितर डिफायन केल्लें आसा, तुमी कशें मिटर चेंज करूंक शकता ते. आनी सेक्शन 47(5) जर काडशी जाल्यार तितून म्हटलां की इट इज द प्रिफरन्स ऑफ द कंज्युमर. हें उतर यूज केलां, प्रिफरन्स. ओके. आनी ताचो उल्लेख फूल केन्ना जालो, जेन्ना पार्लिमेंटरी क्वेश्चन आयले लोकसभे भितर 2 एप्रिलाक. आनी त्या क्वेश्चन नंबर 541 तुमी मुजरत काडून पळोवचें. ताचो आन्सर जो आसा तो व्हेरी क्लियर, स्पश्ट त्या आमच्या सेंट्रल मिनिस्टरान, युनियन पॉवर मिनिस्टर मिस्टर मनोहरलाल खट्टर हाणें सांगला की ये कोई मॅन्डेटरी नाहीये, हे ऑप्शनल आहे. सो हे जेन्ना ऑप्शनल आसता, तुम्ही ज्या पद्दतीन जबरदस्ती करून हे मिटर घालता, दॅट वॉज समथींग वीच वी हॅव अपोज्ड. वी हॅव नॉट सेड एनिथींग मच अबाउट स्मार्ट मिटर. द मेरिट्स डिमेरिट्स आता सद्याक पळोवया, कित्याक आता ह्युमन रायट्सान त्याची दखल घेतिल्ली आसा अँड वी आर बिफोर दॅट. बट म्हाका एक ऑब्जेक्शन घेवपाक जाय, ह्या डिपार्टमेंटान ज्या पद्दतीन लोकांचे मिटर बंद चेंज करपाचो प्रयत्न केलो, दॅट कॅनॉट बी एक्सेप्टेड. लॉ डजंट सपोर्ट इट. आणि सेक्शन 171 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट 2003 म्हणटा की तुम्ही नोटीस दिवपाक जाय आणि ती इंडिव्हिज्युअल कंज्युमराचेर दिवपाक जाय, नॉट सोसायटी. सोसायटी इज नॉट द कंज्युमर. So Rupesh Babu, you forced these meters on the consumers, आणि तांकां ट्रान्सपरन्सी नाशिल्ली, खुबशा जाणांक खबरूय नाशिल्लें कितें चलता म्हणून. तेजो तरी ब्लेम घेता भारतीय जनता पार्टी अँड इट्स गव्हर्मेंट? पहिले म्हणजे हांवें फोर्स करूं ना.
But I mean to say your government. तांच्या अध्यक्षान But Then what he already says is right. What he says is right. की No, no. तुमच्या सरकार तुमच्या पार्टीचो नाशिल्ल्या कारणान ते तुमच्या हातून हांवें डिस्कसूच म्हणलां, जावना अशें what he says is No, no. right. एल्विस सांगता ते. ना ना रुपेश let बाब me let me ताका व्हडली लेवरेज let me मेळना कित्याक answer. दामोबाब नायकानच सांगला हें ना लेट Okay. मी आन्सर. हांवें म्हणटाना जोकिंगली सांगलें की हांवें फोर्स करूं तुवें म्हणलें की तुवें फोर्स केला. बट पळय हो एल्विस बाब जो विशय काडटा पळय इज डेफिनेटली अ मॅटर ऑफ डिस्कशन फोर्सफुली, म्हणजे वेदर कंपल्सरी करूंक मेळटा ओ ना, हे रुल्स आनी रेग्युलेशन हो वेगळोच विशय. पूण तुमचे आज डिबेट जावपाचें कारण म्हणजे जे थोड्या लोकांचे आतां एल्विस गोवन म्हणला इट मे नॉट बी पणजी रिस्ट्रिक्टेड एज अ कॉन्स्टिट्युन्सी, पूण पणजी इन एंड अराउंड पणजी म्हणला, पूण खंय तरी अंजुणचे लोक जे आयले पेज घेवन पेज खावोवपाक, किंवा मडगांवचे लोक जे दिगंबर कामती कडेन गेले, ते हो विशय वेगळो आसा, तो स्मार्ट मिटराचो ना. इट वॉज लिंक टू स्मार्ट मिटर, बट डेफिनेटली इट इज नॉट इन मडगांव, डेफिनेटली नॉट इन एनी पार्ट ऑफ से कुंकळे or सालसेट or अंजुना. इट वॉज इन एंड अराउंड पणजी. सो स्मार्ट मिटर वेदर फोर्सफुली करपाक जाय किंवा ना, हो विशय वेगळो आसा. इट्स पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ लिटिगेशन अँड आय विल नॉट गो इन टू दॅट. आनी म्हाका दिसता हो डिपार्टमेंटान जे केला ताच्या खातीरूच सीएमान understanding that we have to discuss it more and then go ahead. म्हणून there is a pause. The pause itself is very clear. I don't have to answer it. जर तर नाशिल्ले जाल्यार पॉज करचे नाशिल्ले. डेफिनेटली देर इज सम ग्रे एरिया आनी ताच्या सरकारान हो लोकांचे सेन्सिटिव्हिटी लक्षांत पॉज केला. पूण म्हाका दिसता जो पॉलिटिक्स चालू आसा, जे मिनिस्टराच्या घरार गेले काळे बावटे दाखयता किंवा हाय बिल्साचो जो विशय करता, दे आर लिंकिंग एडिशनल बिल जे येता टू स्मार्ट मिटर्स विच इज नॉट येट अंजुणच्या लोकांक स्मार्ट मिटर्स घालूंक ना. तांकां जे एक्स्ट्रा बिल आयला जे कारणूच वेगळें आसा. मडगांवां जे एक्स्ट्रा बिल आयला हांव ते स्पश्ट करूंक सोदता की जे हाय बिल्स आसा ताजे आनी स्मार्ट मिटराचे खंयच लागींचे संबंध ना सध्या तरी. Okay, आणि म्हाका I will दिसता go to तो Elvis issue Bob and then I'll come to you. Elvis Bob, रुपेश you want बाब to say पळय, something? आमी एक आतां तुम्ही दोघी रुपेश एका सायडीन आहा, एक एल्विस दुसरे सायडीन आसा. ना I'm कामत- तुमच्या सायडीन ना, ना. ऑलरेडी. मिस्टर कामत पळय सांगता, आय एम प्रिसायजली ऑन द सेम पॉयंट. ओके, इट इज बाय देअर ओन एडमिशन. हांचे प्रॉब्लेम कितें जाला हांव सांगता. हो जो डिपार्टमेंट आसा, दर्या मिनिस्ट्री जी आसा, पॉवर डिपार्टमेंट, हो आसा त्यांच्या अलायन्स पार्टनरा कडेन. त्या अलायन्स पार्टनरान म्हाका दिसता आपल्याक जाय तशें कितें तरी केलें. जे ह्या पार्टयेक चडशे तांचे संबंधीत कार्यकर्त्यांक किंवा कोणाक पार्टी लेवलाचेर, कित्याक स्वता जेन्ना मिस्टर दामू नायकच एडमीट करता की जाय तितलें इन्फॉर्मेशन लोकांक पावूंक ना ह्या विशया बद्दल. सो लेट अस डिमार्केट. रुपेश बाब सांगता पळय तो लोड फॅक्टर आसा तो मातसो हांव कुशीन काडटा. लेट अस कन्क्लूड ऑन द स्मार्ट मिटर्स ओनली फॉर टायम बिंग. स्मार्ट मिटर्स इंट्रोडक्शन ज्या भाशेन जालें दॅट वॉज रॉंग. स्मार्ट मिटर कायद्यान जे आसा ते ऑप्शन म्हणटात ते ऑप्शन लोकांक दिना जाले, कित्याक स्वता मिस्टर सुदीन जावळीकर भायर येवन म्हणटा ना हे मॅन्डेटरी. फाटले स्टेटमेंट काडून पळया. अरे कायदो एक सांगता, तुमचो सेंट्रल मिनिस्टर एक सांगता आनी तुमचो लोकल मिनिस्टर वेगळेच सांगता. सो आमच्या गोंयच्या लोकांक तुम्ही अशें दिशाभूल करनाका. आमचे गरीब लोक तांकां ती बिलां भरपाक सोंपें न्हू. आयच्या काळान तरी पळय डिझेल वाडला, पेट्रोल वाडला, गॅस मेळना, गॅस वाडला, आनी ह्या परिस्थितीन आमी समजूंक शकता वाडला म्हणल्यार कित्याक लागून तें. पूण एट द सेम टायम अशें जबरदस्तीन तुम्ही जर इलेक्ट्रिसिटी बिलांय वाडोवपाक लागले जाल्यार एक कॉमन मॅन खऱ्यांनीच सफर जातलो. आनी इट इज अ रायट थिंग. तुम्ही सुरवातेक जे विचारला इज इट आय एम हॅपी काय म्हणून. येस आय एम हॅपी. नॉट बिकॉज ऑफ देम, नॉट बिकॉज ऑफ देअर पार्टी. आय एम हॅपी कित्याक सद्याक तरी हो ताण जो कॉमन मॅनाचेर आयिल्लो तो मातसो सोंसपाक बळ मेळ्ळें. पुढे धुकल्ला. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. आता रुपेश टेल मी फुडें खरेंच धुकल्ला हो म्हणजे परत येतलो. एक म्हाका आन्सर जाय फ्रॉम यू, वेदर इफ यू नो द आन्सर. सेकंडली जो ताणी म्हटलें विच इज करेक्ट की इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना किंवा जे कन्फ्युजन जालें की सेंट्रल मिनिस्टर एक म्हणटा आनी स्टेट मिनिस्टर एक म्हणटा ते कन्फ्युजन क्लियर न करिनासतना हें सगळें जालां.
तर एक म्हणजे स्मार्ट मीटराचे आता जे डिसिजन घेतला इट इज दोन डिसिजन आहे. एक इज अबाउट स्मार्ट मीटर्स आणि दुसरो ऑल्सो अबाउट द पेनल्टी जे एक्स्ट्रा लोड आसा ह्या विशयाचेर सुद्धा सीएमान डिस्कशन मागला. सो दॅट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन. आणि ताजे नंतर त्या एक्स्ट्रा लोडाचेर जे पेनल्टी घालता ताजेरूय कितें करपाचें हाचेरूय आता ते भासाभास मागे जातली. फक्त स्मार्ट आणि तो मीटराचेर यू हॅव टू क्लॅरिफाय फर्स्ट. स्मार्ट मीटर एज ऑफ नाव सीएमान पॉज केलाच न्ही. सो ऑल दीस जे कितें जाला पळय वेदर कंपल्सरी ऑर वॉलंटरी फुडें वतले कितें ते सगळे हाजेरूच डिस्कशन जावन प्रॉपर वे लोकांच्या हितानूच डिसिजन सरकार घेतलो हे हांव गॅरंटी दिवं शकता. लोकांच्या हिताच्या अगेन्स्ट किंवा लोकांक त्रास करून आमचो सरकार फुडें वचचो ना हे 100% आसा. पण इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना कित्याक लोकांचे हित पयलीं पळोवना किंवा लोकांक ते- कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवना? दिस इज अ क्वेश्चन. पळया परत एकदा आयले की स्मार्ट मीटरचो वेगळो विशय आसा. आता लोकां आयले वयर सरले बिकॉज ऑफ द बिल्स. ना जाल्यार लोकांकूय ताजो स्टडी सारको नाशिल्लो. देर वॉज ज्या जाग्याचेर इम्प्लिमेंट जाला थंय थोडे केसीस जाले आसतले पूण बाकीच्या संपूर्ण गोंयांत हो विशय अजून स्मार्ट मीटरचो पावूंक ना. सो देर वॉज नॉट मच ताजेर हांव म्हणटा की ताजेर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें आमचे कडेन नाशिल्लें. सो आय थिंक मिसकम्युनिकेशन लेस ऑफ लोकां मदीं लोकांक अवेरनेस करप हातून खंय तरी डिपार्टमेंट इवन इफ दे आर रायट आय एम सांगता तुका इवन इफ द डिपार्टमेंट पीपल आर रायट इन द स्मार्ट मिटर्स इश्यू ते खंय तरी लोकां पर्यंत अवेरनेस करपाक कमी पडले हे हांव सुद्दां एडमीट करपाक रेडी आसा. आमच्या पार्टीन सुद्दां सरकाराक सांगला की खंय तरी अवेरनेसाक कमी पडले यू लूक इन टू द मॅटर. It is Elizabeth, it is just an awareness. Do you buy his argument that it is just an awareness? No, जावना I will म्हणून go किंवा beyond काय that. लोकांकूच तांचे- अफेक्ट जालो म्हणून ते काय बोवाळ जावन नाशिल्लो? ना ना आय एक्सप्लेन टू यू. हांचे प्रॉब्लेम कितें जाला तो पॉवर डिपार्टमेंट चलयता तो हांकां सांगता की तुमी म्हजे हितून पडो नाका. आय विल लूक आफ्टर माय डिपार्टमेंट आनी तुमकां तेतून दखल घेवपाची गरज ना दिवपाची गरज ना अशें जाला. नंबर 2 म्हणटा ते हो जो विशय आसा आय विल जस्ट एंड इट इज सिन्स द पार्टी इज इन डिस्कशन विथ द गव्हर्नमेंट एंड दे विल कम आउट विथ द सोल्युशन जशें रुपेश बाब सांगता कामत सांगता. म्हाकाय थोडे इनपुट्स दिवपाक जाय. पळय ही स्कीम आयली कशी? ही स्कीम आयली कित्याक एक RDSS स्कीम रिवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम डिस्ट्रीब्यूट करपी म्हणल्यार जो डिस्कॉम आसा आनी गोंयांत दुसरे वेगळो डिस्कॉम ना. बाकीच्या राज्यांनी प्रायव्हेट डिस्कॉम्स आसा जे ग्रिडांतल्यान पॉवर घेता आनी डिस्ट्रीब्यूट करता ताका डिस्कॉम म्हणटा. गोंय आमचो सरकारच डिस्कॉम आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटच डिस्कॉम. आणि ही जी स्कीम हाडली ती 15% 12 ते 15% वयर लॉसीस पळय जाता म्हणजे जो पॉवर खरेदी जाता आणि डिस्ट्रीब्युशन जाता आणि तातूंतल्यान जी जो रेव्हेन्यू येता तितून 15 रुपया एक 100चेर 15 रुपया जर शॉर्टफॉल जालो तांचे खातीर कितें तरी ही स्कीम काडली सरकारान केंद्र सरकारान की तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करा. तुमचो सप्लाय कसो जाता तुमचे ट्रान्सफॉर्मर कशे चलता तुमचे केबल कशे चलता हाजेर तुम्ही पैसे इन्व्हेस्ट करा आणि आम्ही 10% तुमकां दितले म्हणून. सो दीस वॉज अ ऑप्शन बिफोर द स्टेट्स. ही स्कीम घेवपाची काय ना ती. आणि तितून भितर कितें जालां गोंयचे एडमिटेडली द पोझिशन इज आमचे लॉसीस आर 8% आणि दे आर बाय एन लार्ज ट्रान्समिशन लॉसीस विच आर इनएविटेबल. रुपेश बाब दोगांयकय सांगता दीज आर इनएविटेबल लॉसीस. ट्रान्समिशन लॉसीस म्हणल्यार कितें पॉवर जनरेट जाल्या उपरांत तो सप्लाय पॉयंट पर्यंत पावता आसतना ताका हीट जनरेट जाता आणि ते हीट जनरेट जाल्ल्या कारणान एनर्जी लॉस जाता. आनी इफ इट इज कंटेन्ड बिलो 12% इट इज वेल अँड गुड. आमचो 8 to 9% आसा. सो RDSS स्कीम घेवपाची आमकां गरज नासली. नंबर 2 RDSS स्किमी भितर 2 कॉम्पोनंट आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन आणि स्मार्ट मिटरिंग. प्रीपेड मीटर हे पहिले आनीक एक सांगता पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट इज स्मार्ट मिटर्स म्हणल्यार प्रीपेड. बेश्टेच ते कन्फ्युजन जाता डिपार्टमेंटाचे कोण पोस्टपेड म्हणटा तसले काय ना. RDSS स्कीम जर वाचून पळयशात इट हॅज ओनली टू डू विथ प्रीपेड मिटर्स. म्हणजे पयलीं पयशे भरपाचे आणि मागीर तुम्ही एनर्जी यूज करपाची. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कुशीक उडयला आणि 890 कोटीचे मीटर घेतल्या आणि ते आता लाटूंक सोदता हेजेर जबरदस्ती करून. सो ह्या स्किमी प्रमाणे यू हॅव टू पे युअर बिल एडवान्स आणि मागीर देन कन्झ्युम दॅट. येस दिस इज Okay. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो. आणि हे तुम्ही मातशे मिस्टर कामत तुम्ही तुमच्या पार्टीक सांगचे ह्या भशेन हे जायना आणि लॉ डज नॉट परमीट यू. कित्याक 47(5) जर वाचशा ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट 2003 इट इज व्हेरी क्लियर. प्री पेमेंट मिटराक वचपाक तुम्ही पयलीं तुमचे ओन प्रिफरन्स दिवपाक जाय म्हणून मिस्टर मनोहरलाल खट्टराक हे लोकसभेन सांगचे पडले. आणि हे गोंयानूच न्ही खूब राज्यांनी हे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. आणि हालींच आमी पळयला मिस्टर विजय
वो आमचो न्यू सीएम जो जाला तामिळनाडूक ताणें तो प्रॅक्टिकली कॉन्ट्रॅक्टच रद्द करून उडयल्लो आसा. बेश्टोच केला, करूंक ना. आनी आज सीएमान जर अजून हॉल्ट मारला, बेश्टोक मारूंक ना, कितें तरी मेरीट आसा म्हणून मारला. सो लेट इज बी ऑन द सायड ऑफ द कंझ्युमर. बेश्टेच कोणाक जाय म्हणून आमी हॅपी करपाची गरज ना. ओके, बिफोर आय गो टू रुपेश बाबा, आय जस्ट हॅव अनदर क्वेश्चन टू यू की तुम्ही जेन्ना हो स्मार्ट मिटराचो विशय काडलो एलिस बाब, दॅट वॉज अ नॉन पॉलिटिकल इशू. आय हॅव सीन मेनी पीपल जॉयनिंग यू फ्रॉम ऑन अ नॉन पॉलिटिकल फ्रंट. I think People for Democracy was your banner, if I'm not wrong. Yes. Ata, it has been picked up by the political parties. Now, are you welcoming the thing that political parties are picking up the issue? काय तुमका दिसता की politicization करप ना या विषयाचे? म्हाका विचारता? हय, तुमकां विचारता. हय, हय. तुम्ही विषय सुरवातेक काढलो पळय, इट वॉज ना, ना, नॉन पॉलिटिकल, exactly, नॉन पॉलिटिकल. precisely. आमी फक्त हांवें सुरवातीक सांगला ते भशेन ओनली ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस आमी फुडें सरले आनी आमी ते सोडूंक ना. आमी टायम एंड अगेन डिपार्टमेंटाक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो. आमचे प्रेस कॉन्फरन्सीस जाले, आमचे फील्ड लेवल एक्शन जाले, आमी इंजिनियरांक मेळ्ळे कितले फावटी. हे सगळें करून सुद्दां कांय जायना आसलें. तांचो एक टायम रॉंग आयलो गव्हर्मेंटाचो की ताजे बरोबर हे लोड फॅक्टर पळय आसा, नाव दीस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट. हो लोड फॅक्टर तितून मिक्स जालो आनी मागीर तांचे सिनियर मिनिस्टर तितून मदीं पडले आनी मागीर ताणें हो बॅनर फ्लॅग रेज केलो आनी म्हणून हे आतां टेम्पररी हॉल्ट जाले. So my question is that let us like move on with this debate further की political parties जो भितर पडल्या, are you welcoming it or you are not welcoming it? ताजेर म्हजो कंट्रोल ना. पॉलिटिकल पार्टीज जॉयनिंग द बँडवेगन अशें आय डोंट इवन कन्सिडर दॅट. वी आर व्हेरी क्लियर अबाउट वॉट वी वॉन्ट. वी आर व्हेरी क्लियर अबाउट द रिसर्च. But do you welcome it or you say it you don't welcome We are it? very clear about even sharing this with the government if they are ready to listen to us. So do you welcome it or you don't welcome it? ती पॉलिटिकल पार्टीन कोण हाडूंक शकता, तांकां आमी कांय सांगूंक शकना. बट सी अवेरनेस जर वाडटली जाल्यार इट इज बेटर दे जॉइन, बट दे शूड नॉट डू पॉलिटिक्स. लेट अस सॉल्व द इश्यू. सॉल्व जालो जाल्यारूच कॉमन मॅनाक बेनिफीट आसा. Okay, Rupesh Baba, I think you must miss some parts because you are offline that time. ते म्हणटा की this is a prepaid meters, these are not postpaid. So तुमकां पयलीं पयशे पे करचे पडटले आनी मागीर तितली इलेक्ट्रिसिटी वापरची पडटली. जो फॅक्ट तुमी लोकां मुखार हाडूना, जो म्हणटा ते तुमी लिपोवन दवरलेलो आसा. बेसिकली अवेरनेस हो जावपाक जाय, आमचे कडेन जावंक जाय, लोकां कडेन जावंक जाय. ताजे बेनिफीट आसा, ताजे प्रोज आसा, कॉन्स आसा. पळय स्मार्ट मिटर तो म्हणटा न्ही की थोडे लॉसीस जे आसा ते हांगा गोंयाक कमी आसा, बट स्मार्ट मिटरान खंय तरी एफिशियन्सी ऑफ द डिपार्टमेंटूय वाडटली. खूब कडेन लोड जो आसा तो सँक्शन लोडा पेक्षा ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणें वाडयल्ले आसा, बट दे आर फेसिंग द लॉसीस बिकॉज पीपल हॅव नॉट एप्लायड फॉर द एक्सेस लोड. हे सगळे टेक्निकल इश्यूज आर देर बिफोर द डिपार्टमेंट. Politics we keep it aside. Some of the debates or some of the issues जे concern बरे ऑफिसर आसा, जसो आमचो एल्विस was a good officer when he was in service. अशेच बरे ऑफिसर डिपार्टमेंटानूय आसा. For whom it is the interest of the department is at the utmost. आनी म्हाका दिसता तांचे कडेन उलयतना 100% स्मार्ट मिटर्स बॅड असो हांवूय म्हणू शकना, पूण ताजे प्रॉपर स्टडी आनी ताजे एनालिसीस गव्हर्मेंटा फुडें आनीकूय म्हणजे पार्टी फुडें जावं सीएमा फुडें येवपाक जाय आनी ताजे नंतर सगळे प्रोज कॉन्स पळोवनूच आमी फुडें वचूं शकता अशें म्हाका दिसता. पूण आउटलायन दॅट स्मार्ट मिटर इज बॅड, आय विल नॉट ऑल्सो एडमीट टू दॅट एट द प्रेझेंट मोमेंट. कारण स्मार्ट मिटरा खातीर प्रीपेड आनी पोस्टपेड पयशे म्हाका दिवपूच जाय. हांव म्हयन्याक जर 5,000 म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी भरता ते हांवें आज दिले आनी फुडल्या म्हयन्याक इट इज अ कंटिन्युअस, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 1 month. सो म्हाका दिसना की दॅट इज द ओन्ली इशू. रेस्ट सगळे बाकीचे इशू घेवन ताजेरूय कितें सोल्युशन मेळटा. आनी जर स्मार्ट मिटरान जर आमची एफिशियन्सी वाडटा, इवन दो लॉसीस आर एट 8% or 9%, if it still increases the efficiency of the department, which will give us good electricity supply and a proper better service, I will welcome it. If it is not in our interest, then I will also oppose it. Okay, Alice Bob, you wanted to react to that. या म्हाका एकच पॉयंट सांगपाक जाय की हो आतां गोंयान इतिहासीक सांगता, इतिहासीक हो फॅक्टर की आमी जो पावर ड्रॉ करता
आमकां जो पॉवर सप्लाय जाता दॅट हॅज ऑलवेज बीन ऑन कन्झम्पशन बेसीस. लोड फॅक्टर म्हणटात आय जस्ट कम टू दॅट. कन्झम्पशन म्हणल्यार आमी घर बांदता तेन्ना म्हज्या ओल्ड घरान एक 4 बल्ब आशिल्ले. मागीर आमी 8 केले, 4 ट्यूबलायटी वाडल्यो, फॅन आयलो, आनीक आतां गरमी वाडल्या कारणान खंय तरी एसी आयली. जो हांव यूज करता पॉवर ताजेर हांव बील भरीत आयला. गोंयांत तुमकां सांगता हांव 99.9% डॉमेस्टीक युजर जो आसा आयच्या काळान आनी विथ डिजिटल मिटर वीच इज देअर, पॉवर थेफ्ट म्हणटात ते प्रॅक्टिकली नील. आतां हो जो फॅक्टर आसा लोड बेस्ड ड्रॉल, लोड बेस्ड ड्रॉल म्हणल्यार तुमकां एक सँक्शन लोड आसता दॅट इज बेसिकली फॉर इंडस्ट्रियल आनी कॉमर्शियल यूज. तुमी खंयच्याय इंजिनियराक विचारून पळया. आता लास्ट 2025 ऑक्टोबरान ह्या लोकांनी जॉईंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनाचे कितें रेकमेंडेशन पळय आयिल्लें ते सीते येता. दीस इज ऑल कॉर्पोरेट स्टायल गव्हर्नन्स. ते रेकमेंडेशन जे आयिल्लें की लोड फॅक्टर जो आसा सँक्शन लोड डॉमेस्टिकाक ताजे वयर जर एक्सीड जालो जाल्यार तुमी तांकां पेनाल्टी घालची म्हणून. आनी ऑक्टोबराच्यान आनी चालीक लायले आनी आतां हळू लोकांक ताचो परिणाम दिसपाक लागलो. आनी अरे अशें कशें, आमी ड्रॉ करता तेजे आमी बिलां भरता न्हू, आमी चड पॉवर ड्रॉ केलो जाल्यार आमी चड बील भरता न्हू. सो लोड फॅक्टराक जेन्ना ताणें लिंक केल्ले तेन्ना ही बिलां वाडली मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सेसीव पेनाल्टी इम्पोज. हे केन्नाच नासलें. तुमी रिटायर्ड इंजिनियरांक काडून विचारून पळया, सगळ्यांक विचारून पळया. लेट अस रिमेन लायक दॅट. कित्याक आमी कॉमन मॅनाचेर भार घालचो न्हू. जो कन्झम्पशन जाता आमकां तो आमी बील फारीक करपाक रेडी आसा. तुमी हे लोड फॅक्टर बी जे इंडस्ट्रीक लायता ते आमचे कडेन लायनाका हांगा. आमी इतलेच लोक वा आमचोच सरकार, आमकां त्रास करनाका, इतलीच आमची मागणी. ओके रुपेश बाब, तेजेर रिएक्शन जाय. लोड फॅक्टर तुमी घालून एका वटेन तुमी ऑस्टेरिटी आपूण करना आनी आमकां आमचे कडल्यान पयशे घेता अशें दिसता सध्या. लोड फॅक्टराचोच विषय इम्पॉर्टंट आसा आणि आय थिंक दॅट वॉज द मेन फॅक्टर फॉर वीच एस्टरडे सीएम हॅज पॉज. एक्चुअली स्मार्ट मिटर हो मदीं आयलो, पूण लोड फॅक्टराचे पेनल्टीज लोकांक आयले पळय ताज्या खातीर जी बिलां आयली वॉज द मेन कन्सर्न. अँड दॅट इज द रिजन म्हाका दिसता लोकांनी तो स्मार्ट मिटराक अटॅच केलो. आणि थोडे पॉलिटिकल पार्टीनी ते स्मार्ट मिटर आणि एडिशनल बिल हांवें पयलीं म्हणलां आणि एल्विश बाबान ते आता एक्नॉलेज केला की स्मार्ट मिटराचो तांचो प्रोसेस वेगळो चालूच आशिल्लो. हे जे ऑक्टोबरच्यान तांकां पेनल्टी घाला हो जो विशय आयला दॅट इज वन ऑफ द रिजन वेर पीपल गॉट एज्युकेटेड हो जांकां आयला तांकां. आणि तोच विशय घेवन दिगंबर बरोबर लोक आयिल्ले किंवा आमचे कडेन जे आयला आणि म्हणून पार्टीनूय सरकाराक सांगलें की ह्या विशयाचेरूय प्रॉपर डिस्कशन करून तोय तोडगो आणि तो दिलासा जे आमचे आसा लोकांक दिवंक जाय, ताकाय दिवंक जाय, ते दिवपाचें काम सुद्दां आमचे गव्हर्नमेंट 100% करतले. CM is aware about this. Discussion will go. He will take into consideration all this, and final decision will come. Till then, it is on hold. ओके, लास्ट फ्रॉम यू. पण बिफोर दॅट रुपेश बाब तुमकां विचारपाचें आसा. ढवळीकर म्हणटा यांचे सरकार कितें करतले फाल्यां ते आय डोंट नो. वी आर ऑन अलर्ट. रुपेश सांगता ते आय कॅन ट्रस्ट हिम, बट नॉट वॉट देअर गव्हर्नमेंट मे डू इन फ्युचर. कित्याक आतापर्यंत कितें जाला, पॉवर डिपार्टमेंट वेगळो असल्या कारणान तांचो व्हडलो से उरोंक ना. म्हणून म्हजें एक सजेशन रुपेश बाब कामत, तुम्ही दिगंबर कामती सारखे सिनियर मिनिस्टरांक एक सब कमिटी काढून, कॅबिनेट सब कमिटी काढून ताचेर हे करा, अभ्यास करा. तेन्नाच कितें तरी रिलीफ मेळोंक शकता. ओके, देर शुड बी सब कमिटी अँड देन ओनली. पण आता एक लास्ट रिएक्शन ताणें पॉवर डिपार्टमेंट हँडल केला तांकां खबर आसा. आणि त्या दिसाक जेन्ना लोक गेले तांकां रोखडेच कळले ते अशें जालां. ओके म्हणून ताणें तो आवाज केलो. ओके रुपेश बाब, नाक दामल्या तोंड उगडटा म्हणून जो स्टेटमेंट केलो ढवळीकरान, ताका लागून एक पब्लिकली एजिटेशन आसा. म्हणजे लोकांक वायट दिसलें तें की तुमी नाक दामून तोंड उगडपाचो आमचो ट्राय केलो अशें तांणी म्हटिल्लें. वॉट इज युअर रिएक्शन टू दॅट? कोणे म्हटलेलें? सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केलो की नाक दामल्या शिवाय तोंड उगडना म्हणून लोकांचे. म्हणजे दिस इज इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्मार्ट मीटर वॉज लोक कशें आसा की आमकां लोकांक खंय तरी चुकोवपाची संवय आसता, बील जावं कितें जावं. सो दॅट फॅक्टर इज देर, बट आय डोंट थिंक सो इट इज जेनरीक म्हणजे सगळ्या लोकांक लागू जाता. देर आर ऑलवेज पीपल हू ट्राय टू खंय तरी गव्हर्नमेंटचे टॅक्स चुकोवपाकूय वता, इलेक्ट्रिसिटी बील हे करपाकूय वता, खंय वाडपाचें आसा बरें थंय ऑपोज करप, आपले खंय तरी कमी जावप, हे सगळे तरेचे लोक हे आसात. पूण म्हाका दिसता की आमचे ओवरऑल लोकांक जर जो ह्या पेनल्टी किंवा हे ओव्हरलोड हाजे एक्स्ट्रा लोडा खातीर जी पेनल्टी पडल्या ह्या विशयाचेरूच आमचो सीएम वील डिस्कस. ही इज व्हेरी सिरियस अबाउट इट अँड आय कॅन एश्योर यू दॅट ही वील अरायव्ह एट द रायट डिसिजन. सॉल्युशन. ओके, एलिस बाब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू.
नाक दाबल्यार तोंड उगडटा म्हणटा तेणें ताका खूब मिनींग आसा. ताजें नाक दाबलें कशें अशें दिसलें आसतलें तांकां आनी तो रेडी आसा तोंड उगडपाक, पूण मातसो पेशन्स घेवन ओगी आसा इन द इंटरेस्ट ऑफ कोलिशन. एनिवे ओके रुपेश भाऊ कामत उलयला, इट लुक्स लायक दे आर व्हेरी सिंपथेटीक, कित्याक तांकां बेटर लेट दॅन नेवर दोळे उगडून दी तांकां. आनी कॉमन मॅना वयलो जो लोड घातला, पॉवर लोड आनी वयल्यान आर्थीक लोड, तो कमी करपाक जर यशस्वी जाले जाल्यार वी आर ओके विथ दॅट. ओके अलीस बाब देव बरें करूं आणि रुपेश बाब तुमकांय देव बरें करूं. सो जॉयनिंग अस ऑन दीस एपिसोड ऑफ हब गजाली. सो फायनली सगळ्यात म्हत्वाचें हें की कॉमन मॅनाक आमकां एक रिस्पेक्ट मेळपाक जाय, कारण अकस्मात जेन्ना बिलां वाडपाक लागली तेन्ना प्रत्येकाचें बजेट हालता आणि सध्या जे इन्फ्लेशन चल्लां तें पळयत जाल्यार मातूय हांगा तें बजेट हाल्लें की प्रत्येक मनशाक स्ट्रेस येता. सो तो स्ट्रेस काडपाचें काम सरकाराचेर आसा. स्मार्ट मिटर्स काय नॉट इम्प्लिमेंटेशन जातलें काय ना जातलें हें डिसिजन फक्त इलेक्शना खातीर केलां काय इलेक्शना नंतरूय हें डिसिजन चालू उरतलें. जर तुमकां डिस्कशन करपाचें आशिल्लें लोकां कडेन जाल्यार आतां कित्याक उलयता, हेजे पयलीं कित्याक करूं ना, ह्यो सगळ्यो प्रश्न आसा. ताजी उत्तरां आमकां येता त्या काळान मेळटली. बट टील देन कीप वॉचिंग गोवा न्यूज. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.